म्हादयचें उदक गुणावून व्हरपा खातीर कर्नाटकान चर मारपाक सुरवात केल्या। कर्नाटकाच्या कृत्या कडेन गोंय सरकारान मात पुरायेन दुर्लक्ष केला। ह्या प्रकारा वेल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सरकाराचेर फोग काडलो। सगळेच बाबतीत मोदींची गॅरंटी दिवपी मुख्यमंत्री म्हादयचे बाबतीत मोदींची गॅरंटी दितले काय कितें असो प्रश्नय तांणी उपरासलो। विवांता हॉटेल ते सांतिनेज चर्ची मेरेनच्या रस्त्याचे काम लागी पुराय जायत आयला। मॉन्डी थर्सडे म्हळ्यार मार्च 28च्या पयलीं हो रस्तो लोकांक खातीर उक्तो जातलो। सध्या ह्या रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा। सांतिनेज चर्चीन फुडल्या सप्तकांत जायत्यो वर्सुकी धार्मीक कार्यावळी जावपाच्यो आसात। 28 मार्चाक मॉन्डी थर्सडे, 29 तारखेर गुड फ्रायडे आशिल्ल्यान हो रस्तो बेगिन्यांतल्या बेगीन सुरू करपाचो दबाव स्मार्ट सिटी कंत्राटदाराचेर आशिल्लो। आतां मेरेन ह्या रस्त्याचे चडशें काम पुराय जालां आनी फुडल्या 8 दिसां भितर उरिल्लें काम पुराय जातलें। दोनापावला जेट्टीचेर येवपी पर्यटक गिरायक घालिनात। नो एंट्री आनी जेट्टी मेरेन येवपा खातीर गाडयांची सोय नाशिल्ल्यान जेट्टीचेर पयलींच्या तुळेंत कमी पर्यटक येतात। ते भायर जेट्टीर येवपा खातीर पर्यटकांक फी फारीक करची पडटा, ताचे खातीरूय पर्यटक गिरायक घालिनात अशी खंत हांगच्या वेवसायिकांनी उक्तायला। गोयच्या न्हंयांनी मोळयो, खवळो, दाणय, थिगूर, मरल, ताळशे, पातकल्ली, सांगटा आनी पिट्टोळ हें नुस्तें मेळटा। प्रदूषण तशेंच हेर कारणांक लागून ह्या नुस्त्यांच्यो प्रजाती नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात। हें नुस्तें नश्ट जावचें न्हू म्हूण पोरणे गोंयच्या शेतकी संशोधन मंडळान गांवठी नुस्तें पोसपाचो प्रयोग हातीन घेतला। हालींच ICARन पोशिल्ले सुमार 1000 नुस्तें केरीचे न्हंयत व्हरून सोडले। हें नुस्तें सैमीक वातावरणांत व्हड जावन फुडाराक ताचो आंकडो वाडचो हो गांवठी नुस्तें पोसपा फाटलो उद्देश जावन आसा। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या न्हंयांनी मेळपी नुस्तें वेगवेगळ्या कारणांक लागून नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा। नुस्तें मारपाचें प्रमाण आनी वाडत जावपी प्रदूषण ही हाचे फाटलीं मुख्य कारणां आसात। ICAR गोंयच्या वेगवेगळ्या न्हंयतल्यान नुस्तें हाडटा आनी आपल्या लॅबांत ताचें ब्रिडींग करता। उपरांत ल्हान नुस्तें तळयांनी व्हरून सोडटात। नुस्तें मातशें व्हड जाल्या उपरांत तांकां तांच्या सैमीक अधिवासांत व्हरून सोडटात। वाळपय पालिका वाठारांत येवपी मासोड्ड्या गांवांत गवेरेड्यांनी धुमाकूळ घातला। गवेरेड्यांनी शेतां भाटांचें तशेंच भाजयेचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण केलां। मासोड्डेचो शेतकार सुगडो गावस हांच्या भाजयेचें गवेरेड्यांनी बरेंच लुकसाण केलें। गवेरेड्यांच्या धुमाकुळाक लागून हाती तोंडा कडेन आयिल्लें पीक वगडावपाची पाळी शेतकारांचेर आयल्या।
म्हापशे पालिकेचे अदमासपत्रक मंजूर करपाक घेवपाक लेखा आनी प्रशासकीय विभाग अपेसी थारिल्ल्यान पालिकेचेर आर्थीक समस्या निर्माण जाल्या। ताका लागून पालिकेचो दिसपट्टो कारभार बंद पडपाचो भंय निर्माण जाला। गोंयांतल्या हेर पालिकांचो अदमासपत्रक कायद्या वेळार मंजूर जाता, मात म्हापशे पालिकेचोच कारभार कित्याक फाटीं उरता असो गंभीर प्रश्न उपस्थित जाला। बड्डे फातोडेच्या 16 वर्सां पिरायेचे चलयेचे एका अनवळख्यान अपहरण केल्ले। ह्या प्रकरणात फातोड्डे पुलिसांनी दुबावीत इरफान शेख विजापूर कर्नाटक हाका अटक केल्या। तळसांजोर बड्डे वाठारांतले चलयेचे अपहरण जाला अशी कागाळ तिच्या पालकांनी मंगळारा पुलिशेन दिल्ली। ही अपहरणाची घडणूक 18 मार्चाक रातचे सुमार 9:15 वरांचेर घडली। पुलिसांनी अनवळख्या आड अपहरण आनी गोंयबाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केलो। चलयेच्या पालकांकडल्यान म्हायती घेवन पुलीस दुबाविताचो सोद घेताले। तो कर्नाटकांत आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी। ते प्रमाण पुलीस निरीक्षक नादन आल्मेदा हांच्या मार्गदर्शना खाला कारवाय सुरू केली आनी दुबावीत इरफानाक अटक केली। कोयर उडोवप्यांनी सध्या मये वाठारांत नवीन सुवाती सोदून काडल्यात। मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निका कडेन नवीन रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात। कोयरा वांगडाच सोऱ्याच्यो रिकाम्यो बाटल्यो उडयतात। ताका लागून गंभीर समस्या निर्माण जाल्या। शिगमोत्सव लागीं पाविल्ल्यान गोंयचे कलाकार नेटान शिगमोत्सवाचे तयारीक लागल्यात। फोंड्या तालुक्यांतल्या बांदोड्या गांवच्या तरणाट्यांनी दर वर्सा प्रमाण चित्ररथ तयार करपाच्या तयारीक सुरवात केल्या। गांवांतलेच भुरगे एकठांय येवन हो चित्ररथ सजयतात। पळोवया बांदोड्या शिगमोत्सव चित्ररथाची पूर्वतयारी। ढोल ताशाच्या गजरात पुराय गोंयांत शिगम्याची तयारी करपाक सुरवात आसा। पणजे, फोंड्या, केप्यां, दिवचल, काणकोणा सारक्या हेर मालांनी जावपी शिगम्याच्या परेडीची यादी जाहीर केला। 26 मार्च ते 8 एप्रिल मेरेन शिगमो सुरू आसतलो।
भाजपाचे केंद्रीय वेंचणूक समितीन उमेदवारांची तिसरी वळेरी बिरेस्तारा जाहीर केली, पूण दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराच्या नावांचो हातून आस्पाव ना. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी शिवतीर्थाच्या सभे वेळार नारी शक्तीचो अपमान करपी विधान करूंक ना. भाजपा बेस्टेच राहुल गांधी हांचें नांव पेड्ड्यार करपाचो यत्न करता. हाचे फाटल्यान राजकीय कारस्थान लिपला. भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार हांचे आड बिरेस्तारा गोंय काँग्रेसीन हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कडेन तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्या भूंय नोंदणी खात्यांतले मुखेल सर्वेयर प्रसाद सावंत देसाय हांकां 18 मार्चाक मारपेट केल्ली. एका अनवळख्यान आपले फायलीचें कितें जालें हे विचारीत वाद घालून मारपेट केल्ली. हे विशीं फातोड्डे पुलिसांनी आतां दुबाविताचे स्केच जाहीर करून लुकआउट नोटीस काडल्या. सावंत देसाय हाणें केल्ले कागाळी प्रमाण पुलिसांनी चवकशी करपाक सुरू केल्या. कार्यालयांतले सीसीटीव्ही बंद आशिल्ल्यान हे घडणुकेची फुटेज मेळप कठीण जालां. उपरांत दुबाविताचे दुचाकीच्या क्रमांकावेल्यान सोद घेतलो तेन्ना ती वार्काच्या ब्रेन्झ नील डिकॉस्टा हे बायलेच्या नांवांचेर आशिल्ल्यान तिणें ही गाडी विकिल्ल्याचें पुलीस चवकशी वेळार कळ्ळें. दुबाविताचो सोद घेवपाक पुलिसांनी दुबाविताचो स्केच जाहीर केला. तशेंच लुकआउट नोटीस जारी केल्या. दुबावित 35 ते 40 पिराय मजगतीचो आसा. ताणें दाढी मिश्यो वाडयल्यात अशें वर्णन पुलिसांनी केलां. आयज 10 ग्राम 24 कॅरेट भांगराचे दर 67,000 रुपयांचेर पावला, जाल्यार काल ताचें मोल 65,960 रुपया दर 10 ग्रामांचेर बंद जाल्ले. बुलियन मार्केट ह्या संकेतथळा प्रमाण ती 76,630 रुपया दर किलो दरान विकपाक लागल्या. आदल्या वेपारांत रुपयाचो दर 75,480 रुपया दर किल आशिल्लो. उत्पादन शुल्क, राज्य कर आनी मेकिंग शुल्क हाका लागून भारतभर भांगराच्या दागिन्यांचे दर बदलतात. उदकाच्या पायपा खातीर रस्तो खणपाक दिवचे नात अशी ठाम भुमिका पारसेच्या लोकांनी घेतल्या. पेडणे ते मोर्जे मेरेन 30 MLD उदकाच्या पायपलायनी खातीर रस्तो फोडपाचें काम पारसे गांवांत पावला. पोरो अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर एका सायडीन खणून दवरिल्लो रस्तो आजून अर्दवट सांडला. जो मेरेन आदी खणून दवरिल्लो रस्तो डांबरीकरण करून दिनात तो मेरेन हो रस्तो खणपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी पारसेचे सरपंच अजय कळंगुटकार हांणी दिल्या.
पणजेचो पारंपारीक शिगमोत्सव म्हळ्यार गुलाल उत्सव 25 तारखेक आझाद मैदानाचेर जातलो। पणजे शिगमोत्सवाची मिरवणूक शेनवारा 30 मार्चाक जातली। सांजेच्या 4 ते रातच्या 10 वरां मेरेन शिगमोत्सवाची मिरवणूक जातली। ह्या मिरवणुकेक पोरण्या सचिवालया कडल्यान सुरवात जावन कांपाल मैदाना मेरेन मिरवणूक सोंपतली, अशी माहिती शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास देंपो हांणी दिली। बेरेस्ताराक येतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयलो। आगोंद काणकोणच्या पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाला। मांडाक नमन घालून ह्या शिगम्याची सुरवात जाता। पळयात ह्या शिगम्याचे हे वेंचीक खीण। माऊस 70 हांगात बुधवारा दनपारा अनंत च्यारी हांच्या फायबर स्क्रॅपाक अचकीत उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान योग्य वेळार उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान कुशीक आशिल्ल्या अनंत च्यारी हांच्या घरा वयले व्हड संकट टळ्ळें। मात स्क्रॅपाक लागिल्ल्या उज्यान सुमार 40,000चे लुकसाण जाल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें। एसटीन राजकीय आरक्षणा खातीरच्या आंदोलनात आर्जीन वांटो घेतिल्ल्यान सरकाराक दिल्ली मेरेन शिष्टमंडळ व्हरचें पडलें म्हूण आर्जीचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार रुबर्ट परेराचो दावो। रुबर्टाचे ह्या दाव्याचेर गाको वेदाची सरचिटणीस रुपेश वेळीपाची टिका। टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो। स्पीड गव्हर्नर बसयला म्हूण प्रमाणपत्रूय दिलें, पूण जेन्ना गाडी पार्किंगेक वेली तेन्ना स्पीड गव्हर्नर चलना जालो। टॅक्सीकारान शोरुमाक सांगलें, शोरुमान म्हयनो काडलो। निमाणे कडेन चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी कोलवाळी टॉयोटाच्या शोरुमा कडेन वचून बोवाळ केल्या उपरांत प्रश्न सुटावो जालो।
कर्नाटकात म्हादयचें उदक गुणावून व्हरपा खातीर नेटान यत्न चलयल्यात. गोंयांत घेवपी उदक गुणावून व्हरपा खातीर कर्नाटकांत चर मारल्यात. सरकारान ह्या प्रकारा कडेन पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक उजरावून काडला. म्हादयच्या बाबतींत कर्नाटक येदें व्हडलें पावल उबारत आनी गोंयच्या सरकाराक ताची जागूच ना. हाचे वेल्यान सरकार आंधळो जाला काय कितें असो प्रश्न गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान उप्रासला. म्हादय परस भाजपा कर्नाटकांतल्या खासदारांचो आंकडो चड म्हत्वाचो आशिल्ल्यानूच गोंयचे सरकार ओग्गी आशिल्ल्याची टिकाय ताणें केल्या. विकसित भारताच्या नावान भाजपा आपल्या पक्षाचो प्रचार करता म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. हे विशीं ताणें वेंचणूक आयोगा कडेन रितसर कागाळूय केल्या. दुसरे वटेन राहुल गांधी हाणें नारी शक्तीचो अपमान केल्ल्याचो भाजपान पुरावो दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच भाजपान इलेक्ट्रॉल बॉन्डाच्या नांवान कसो पयशांचो गैरवापर केला ताचो व्हिडिओय प्रदर्शीत करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. दडे सावड्ड्या रेल्वेचो दबको बसून 15 म्हशींक मरण आयले जाल्यार 2 रेडे जखमी जाले. जखमी जाल्ल्या रेड्यांचेर पशुवैजकी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेल्वे ट्रॅकाचेर जनावरां येवची न्हू म्हूण जाळे मारिल्ले, पूण ते कोणे तरी काडून उडयले. जाळे काडिल्ल्यान आतां जनावरां परतून रेल्वे ट्रॅकाचेर येवपाक लागल्यात. ताकाच लागून रेल्वेचो दबको बसून जनावरां मरपाचे प्रकार घडटना दिसून येतात. इलेक्ट्रीक बशी सुरू करून आमच्या धंद्याचेर हावळ येता आसत जाल्यार ते आमकां कशेंच मान्य ना. पूण सरकार जर इलेक्ट्रीक बशी घेवपाक आमकां मजत करता जाल्यार त्यो घेवपाच्यो आमची तयारी आसा अशें खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर सांगता. मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत तामणकर उलयतालो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावेल्यान मडगांव नगरपालिकेची बसका जाली. भौशीक बांदकाम खाते, सिवेज विभाग आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्यां सयत ही बसका जाली. सिवेजीच्या उदकाक लागून सैमीक उदका स्त्रोत पिड्ड्यार जावन नावेलच्या शेतकारांच्या पिकावळीचेर परिणाम जातालो. सिवेजीचो विशय सुटावो करपाक कमिटी स्थापन केल्ल्याचे मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकर हांणी सांगले.